ओळख करून दिता. श्री परशुराम गोमंतक सेनेचो अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी शैलेंद्र वेलिंगकर, माझ्या उजव्या बाजूक सुनील सांतिनेस्कर उपाध्यक्ष परशुराम गोमंतक सेनेचे, माझ्या डाव्या बाजूक जे असतात ते गजानन मुदगेकर एक्झिक्युटिव्ह मेंबर श्री परशुराम गोमंतक सेनेचे. आज पत्रकार परिषद घेवप अशें जें ठरलें तातूंतल्यान म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की ज्या प्रकारचे सामाजिक वायुमंडल जे आसा गोव्यात ते अत्यंत प्रदूषित स्वरूपाचे आणि वेगवेगळे म्हणजे कायदा सुव्यवस्था धरून मेडिकल हेल्थ फॅसिलिटीज, आरोग्य सेवा सरकारची आणि एकंदरीत प्रशासन व्यवस्था जी आसा ती कंप्लिटली कोलमडलेल्या स्थितीन आसा. सो तातूंतल्यान एक विलास मेहताराची केस जी आसा तो ताजो परिपाक असो धरता हांव कायदा सुवेवस्थेचो गोंयच्या, आणि विच एक्सपोज्ड द डिफंक्ट पुलीस मशिनरी अनफॉर्च्युनेटली. आणि मागीर जी कार्यतत्परता पुलीस डिपार्टमेंटांनी दाखयली आणि तांचे विलास मेहताराक ज्या निघृण पद्दतीन जितो मारलो गेलो, म्हणजे वन कॅनॉट इमॅजिन दिसा ढवळ्या ताजेर पेट्रोल ओतून ताका लासोवन जो मारलो तो अत्यंत सगळ्यांक आमकां शॉक करपी इन्सिडंट आशिल्लो. आणि तातूंतल्यान मागीर ताजें हें करपाक ताजें खंडन करपा खातीर आणि 2-3 मागीर अरेस्ट जे जाले ते आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि आज मुख्यमंत्र्याचे बीइंग होम मिनिस्टर असो एक स्टेटमेंट आसा की प्रायम एक्यूज जो आसा तो ताका धरलो वतलो म्हणून, म्हणजे जें कितें जें आसा तें न उलयता कृती तांच्यांनी करून दाखोवची. ताज्या खातीर मागीर 10 तारखेक साल्वादोर दो मुंद जी चर्च जी आसा तातूंत अनेक सामाजीक संघटना म्हणजे आमकांय आपोवणें आशिल्लें, ताका निमंत्रण आशिल्लें. आणि विलास मेहताराच्या हें जो जालो इन्सिडंट जो जालो ताजेर बेगीन सरकारान कृती करची असो ताजो आशय आशिल्लो. आणि आमकां दिसलें अशें की हे सगळे सामाजीक संघटना एकत्र जावन थंय प्रदर्शनां करप आणि ताका न्याय मेळचो, ताच्या कुटुंबियांक न्याय मेळचो अशा प्रकारचो आशय त्या रॅलीचो आसतलो म्हणून. पण आमी आमची परवरी जी टीम जी आसा म्हणजे परशुराम गोमंतक सेनेची तांच्या कडल्यान आमकां अशी खबर मेळ्ळी त्या रॅलीक दुर्दैवान म्हणजे विलासाचें मरण हें अत्यंत दुर्दैवी घटना गोंयची आणि सगळ्यां गोंय सुन्न करपी घटना. पण ह्या घटनेचेर गोंयचे राजकीय पक्ष जे आसात म्हणजे काँग्रेसाय 95% बाटिल्ली, काँग्रेसीन बाटयल्ली गोवा बीजेपी आणि गोवा काँग्रेस हाजे मेंबर्स थंय आशिल्ले आणि आपलो पर्सनल स्कोर जो आसा तो सेटल करपा खातीर तांच्यांनी ज्यो हे जे स्टेटमेंट प्रेसाक बिसाक जे दिले तातूंतल्यान विलास मेहताराच्या मड्याचे राजकीयकरण करप अशा प्रकारच्या दुर्दैवान आमकां ते मागीर आमी टीव्हीरूय पळयलें. त्यामुळे द व्हेरी पर्पज ऑफ दॅट रॅली म्हणजे हातूंत अनेक सामाजीक संघटना आशिल्ल्यो म्हणजे गोंयचो राखणदार धरून तांच्यो आमी हे जे आसा म्हणजे तांचें इंटेन्शन जें आसा ते आमी हें करिनात, डावट करिनात. अनेक बाकीचे आशिल्ले सामाजीक कार्यकर्ते रवी हरमलकर आनी बाकीचे आशिल्ले. भितर मागीर त्या हातूंत मोर्चान एक 2 NGOs जे आशिल्ले तांची हांव तुमकां फक्त हें दिता म्हणजे पार्श्वभूमी दिता जी आमकां मेळ्ळी ती. आणि मूळ परवरीची ती 1-2 म्हयन्या पयलीं पैठणा म्हणजे साल्वादोर द मुंद ह्या हातूंतूच कार्यक्षेत्रांत पैठण येता. थंय एक जोडपें मेल्शियर पिंटो रोझारियो आणि रश्मी पिंटो रोझारियो विच इज शी इज हिज बेटर हाफ म्हणजे तांची पत्नी ती मेल्शियराची. हाज्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर 2 म्हयन्या पयलीं एका महिलेचो बलात्कार करून खून केलो गेलो. त्यामुळे ती केसीची हे जी आसा तपास जो आसा इन्क्वायरी जी आसा ती खंय पावल्या आणि ताजें एक्झॅक्टली ताजो स्टेटस कितें आसा अशें कांयच ताजो थांगपत्तो लागपाक म्हणजे कोणाक कांयच खबर ना अशा प्रकारची स्थिती जी आसा. आणि सिलेक्टिव्ह एप्रोच सरकाराचो जो आसा म्हणजे विलासाचें जें जालें ज्या प्रकारची तत्परता जी दाखयली ती दाखोवपूच जाय. आणि त्याच पद्दतीन एका बायला मनशेचो बलात्कार जावन खून जावप ही मोठी घटना आसा. आणि ज्याच्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर हें जालें मेल्शियर म्हणटा ते आणि ते NGO आतां धंदो जाला सगळ्यांचो. आय एम नॉट अगेन जनरलायझिंग, हांव ते तांचें जनरलायझेशन करिना. पण दुर्दैवान अशें आसा स्थिती म्हणजे एक NGO फ्लोट करप आणि वेगवेगळी सेटिंगां करून लोकां कडल्यान हें करप अशे प्रकार अनेक उघडकीस आयल्या. हें दुर्दैव आमचें. आणि त्याच अंतर्गत हे आपले जणू काय आपले हे जे आसा म्हणजे हांची अवैध कामां जी आसा ती एक NGO फ्लोट करपाचो आणि ताजें मागीर लिगलायझेशन करप अशा प्रकारचो मानस आशिल्ले खूब लोक त्या पैठण रॅलीक आशिल्ले.
बरे फॅक्टर्स आशिल्ले हांवें जशें सांगलां तशें तातूंत ह्या बायलेच्या मरणाचो तपास खंय पावला असो प्रश्न एक हांव पुलीस डिपार्टमेंटाक आमच्या संघटने तर्फे आणि गोवा सरकाराक मुख्यमंत्र्यान हाजें उत्तर दिवंक जाय. बायला मनशेचें मान मरातब जो आसा स्थान जें आसा हें अत्यंत उच्च स्थानाचें मानलें वता गोंयकारपणाची हें जी आसा फिलॉसॉफी जी आसा तातूंत. सो त्यामुळे ताका सुसंगत अशी सरकाराची कृती आसूंक जाय आशिल्ली, होम मिनिस्टरांची आसूंक जाय आशिल्ली. त्यामुळे ह्या घटनेचोय आमी निशेध करतात. त्याच तीव्रतेन विलास मेतराचें जें केलां हांच्यांनी त्याच तीव्रतेन ह्या बायलेचो पैठणा मेल्शियर पिंटो रोझारियो हाज्या सायटीचेर जो निगरूण बलात्कार आनी खून जालो 2 म्हयन्या पयलीं हाजो तपास सरकारान करपाची गरज आसा. त्यामुळे बायस्ड अप्रोच करून चलचें ना. क्रायम जो जाता ताजे कडेन एका हातूंतल्यान पळोवचो पडटलो असो आमचो हें आसा, अशें आमचें म्हणणें आसा. दुसरें हें जें आसा तातूंत स्टेट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनाचें आमकां कांय खबर ना ह्या बायलेचें. मागीर तातूंत काँग्रेसायज बीजेपी जी जाल्या तातूंत परवरीचे 1-2 पदाधिकारी किशोर अस्नोडकर आसत, महानंदू अस्नोडकर आसत आनी बाकीचे कोण कोण जे आसात म्हणजे ते सामके जणू काय हांकां जनतेचें भलें करूंक जाय आणि कायदा सुवेवस्था आणि सगळें व्यवस्थित आसा, आमचें सरकार कितलें कार्यक्षम आसा अशा प्रकारचें राजकीयीकरण पॉलिटिसायझेशन ऑफ दॅट सोशली ओरिएंटेड रॅली हांच्यांनी सगळ्यांनी आपापली डायलॉग बाजी केली आणि ओव्हरऑल क्रेडिबिलिटी आमी समजा पळयली राजकारणाची म्हणजे ऑपोजिशन म्हणजे हांव मारल्या भशेन करता सत्ताधारी पक्ष, तूं दुखल्या भशेन कर रे अशा प्रकारची स्थिती आसा. आणि इलेक्शनां लागीं पाविल्ल्यामुळे सामाजिक विशयांचे सुद्धा ताच्यातले सिरियसनेस काढून लोकांच्या मरणाचेर सुद्धा राजकारण करप अशा प्रकारचो नीच राजकारणाचो पायंडो जो आसा तो अक्रॉस द पार्टीज म्हणजे गोवा काँग्रेसायज बीजेपी आणि प्रमुख सत्ताधारी पक्ष जो हाका उरला म्हणजे नांवांक जो उरला 5 जाण जे उरल्यात ते आतां केन्ना आपल्याक ऑफर बरी येतली आणि उडी त्या सायडीन मारूंक सामके रेडी आसात ते. सो त्यामुळे अशा प्रकारचे ओव्हरऑल डिग्रेडेशन ऑफ पॉलिटिक्स म्हणजे रुलिंग डिस्पेन्सेशन ऑल्सो आणि ऑपोजिशन ऑल्सो हातूंतल्यान आमकां दिसून येता. दुसरें हे अस्नोडकार हे जे आसात बंधू जे आसात म्हाका एक गजाल याद जाता म्हणजे आमकांय भाजपाची तशी पयलींच्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बी पार्श्वभूमी आसा ताच्या तर्फे एक 10 वर्सां पयलीं शमी अस्नोडकर म्हणून ह्या भायलेचो खून जाल्लो परवरी ताजो तपास कितें जालो काय म्हणजे मुख्यमंत्री ह्या केसींनी सिरियसली घेवन हे केसीस लॉजिकल कन्क्लुजना पर्यंत व्हरपाचे धारिश्ट दाखयतलो काय ना काय बायस म्हणजे खुनाकडे सुद्धा खुनांचे सुद्धा राजकीयीकरण करप अशा प्रकारची प्रवृत्ती जी आसा तो मुख्यमंत्री आणि होम मिनिस्टर म्हणून पुलीस डिपार्टमेंट आसत हे दाखयतले. अशा प्रकारचे आमकां एक शमी अस्नोडकराच्या खुनाचोय तांच्यांनी क्लॅरिफिकेशन दिवचें अस्नोडकर बंधूंनी आणि त्यांना उल्हास अस्नोडकर जे आसात ते डेप्युटी स्पीकर तेन्ना आणि तेन्नाचे आमदार आशिल्ले परवरीचे. त्यामुळे आता ज्या प्रकारची आग ते गरड आणि फेक सहानुभूती जे दाखयतात आमकां खबर आसा म्हणजे सामाजिक क्षेत्रांत ज्या लोकांचें मरण जाता तांचें दुःख जें आसा ताजें अतीव दुःख आमच्या संघटनेक आसा. पण अशा प्रकारची स्थिती आसा आणि हो मेल्शियर पिंटो म्हणजे एका सायडीन हिपोक्रसी हो महिंद्राच्यो रॅली ज्यो आसा प्रत्येक वर्सा तो आयोजीत करता सांग्यार केपें वाठाराचेर आणि तो जंगलांनी तो भोंवडायता सगळ्याक तेन्ना झाडांची कत्तल हे करिना. सो त्यामुळे हिपोक्रेटीक एटिट्यूड आशिल्ले भरपूर संघटना ते दुर्दैवान रॅलीक जमिल्ल्यो आणि राजकीयीकरण करप अशा प्रकारची स्थिती आशिल्ली. आणि ह्या दोनूय केसींनी म्हणजे मेल्शियर पिंटो रोझारियोच्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर 2-3 म्हयन्या पयलीं जाल्ल्या महिलेचेर बलात्कार आणि खुनाची केस हाज्या तपास करपाची सिरियसनेस पुलीस यंत्रणेन आणि ताजें नॅचरल हे म्हणून म्हणजे ताजें कर्तव्य म्हणून होम मिनिस्टर आशिल्ल्यामुळे प्रमोद सावंत हाणें आसूंक जाय आणि तातूंत ताणें लक्ष दिवचें. आणि परवरी मंडळ जें आसा काँग्रेसायज बीजेपीकरण जाल्लें जें आसा तांच्यांनी शमी अस्नोडकर हाजो जो 10 वर्सां पयलीं मर्डर जो जाला ती केस कित्याक धापली गेली आणि ती लॉजिकल निष्कर्शा पर्यंत कित्याक पावूंक ना हाजें गौड बंगाल जें आसा सिरियसनेस जें आसा ते लॉजिकल कन्क्लुजना पर्यंत तपास हाजो पूर्ण हातूंत स्वरुपान हांच्यांनी करचो पडटलो. आणि ही राजकीयीकरण लोकांच्या म्हणजे ही प्रथा जी पडल्या राजकारणात लोकांच्या मरणाचेरूय राजकीय हे आपले डाव आणि प्रतिदाव खेळप ही बंद जावंक जाय. आणि विलास मेतराच्या केसीन जो प्रायम एक्यूज आणि कितें कितें जें आसा ते खोला पर्यंत हे गोवा सरकार पावूंक जाय अशें दिसता. शेवटी हांव सांगता करतना
एक भगवद्गीतेतलो म्हाका म्हणजे सरकाराची दशा पळोवन एकंदरीत राजकारणाची गोंयची श्लोक याद जाता तो भगवान श्रीकृष्णान तो हें केल्लें म्हणजे आतांची परिस्थिती ताका सारकी जुळटा तो म्हणजे संगात संजायते कामः कामात क्रोधोभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहः म्हणजे इल्युजन सम्मोहात स्मृती विभ्रमः स्मृती विभ्रम म्हणजे मेमरी लॉस स्मृती भ्रंशात बुद्धिनाशो आणि बुद्धिनाशात प्रणश्यती म्हणजे सत्यानाश त्यामुळे इल्युजन हे आसा सरकार हांकां स्मृती भ्रंश जाला ज्या खातीर हांकां निवडून दिल्ले आणि ज्या प्रकारची दलाली भ्रष्टाचार स्वैराचार दुराचार हांच्यांनी तो चलयला जनतेचे भले करपा खातीर हांकां निवडून दिल्ले पण ताजेर दुर्लक्ष करून हांच्यांनी एकदम स्मृती भ्रंश अवस्थेत ते आसात आणि तातूंतल्यान बुद्धीनाशाची प्रक्रिया जी आसा गोवा सरकाराची ती आमकां कायदा सुव्यवस्थेची तांचे एकंदरीत प्रशासन आणि शासन व्यवस्था हाची आताची विद्यमान स्थिती जी आसा ताजे वयल्यान आमकां सगळ्या गोंयकारांक कळटा त्यामुळे दोन प्रमुख मागण्यो ज्यो आसात त्यो ज्या विलास मेहताराची तपास कार्य जे आसा ते जलद गतीन करपाची गरज आसा नो वन शुड बी स्पेअर्ड इन दीस हे चौकशी आणि दुसरे सामाजिक रॅलींचे पॉलिटिसायझेशन जे केलें वता तातूंतल्यान थंय उपस्थित आशिल्ले परवरीचे 2-3 जाण मेलशियर दे पिंटू हाच्या कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर बायलेचेर एका अमानुष बलात्कार आणि खून प्रकरण जे आसा ताजो तपास जो आसा ताजो स्टेटस आमकां कळोवंक जाय आणि तिसरी मागणी 10 वर्सां पयलीं मरण खून हो खून आसता खुनी हो खुनी आसता त्यामुळे न्याय हो जो आसता तो सरकारान एका हातूंतल्यान दिवंक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा त्या शमी अस्नोडकराचें गूढ जें आसा खुनाचें ते तांच्यांनी आमच्या फुड्यान हाडूंक जाय सगळ्या गोंयकाराच्या फुड्यान हाडूंक जाय अशा प्रकारच्यो 2 मागण्यो आमी करतात आणि सिलेक्टिव्ह अप्रोच न दवरता कायदा सुव्यवस्था प्रशासन व्यवस्था घट करपाच्या दृश्टीन ह्या गजालीची सामकी अत्यावश्यक गरज आसा अशा प्रकारची 1-2 मागण्यो आमी परशुराम गोमंतक सेना करतात म्हापशा ती वस्ती बिस्ती घालून जो मर्डर जाता ना हे पैठणा जो शालिनी अस्नोडकर मर्डर म्हणटात काय शमी अस्नोडकर शमी अस्नोडकर बेटे तो काय करू हय परवरी भागांत 10 वर्सां पयलीं शालिनी अस्नोडकर शालिनी अस्नोडकर हय सेम म्हणटा शमी अस्नोडकर ती तांची सोयरी न्ही अस्नोडकर हय शालिनी शमी अस्नोडकर खंयचें प्रकरण म्हणजे शमी अस्नोडकर हे तांचेच हे तिच्या शालिनीचे हय पॅट नेम जे आसा सो शालिनी हत्याकांड घातलेलें प्रकरण ताचो खंय आसा तपास कितें आसा शालिनी अस्नोडकर घराच्या फाटल्यानूच खणीन बळी मेळ्ळी एक्झॅक्टली ती सगळे भांगाराच्या वस्तीत घालून बसताली बाजारात बरोबर तेन्ना ती ट्रॅक्स काय कितें नवीनूच आयले त्या वेळाचेर बरोबर एक्झॅक्टली हांवें रिपोर्ट केला तेन्ना म्हाका याद आसा हय म्हणजे ताणें कांयच ना ताका 20 वर्सां जातली हय 10-15 वर्सां तरी जाला आसली म्हणजे ताणें काही कोण हें करप ना उगडप ना आणि मागीर बायलां मनीस म्हणजे आमी महिला सशक्तीकरण आणि महिला मंडळां जी करतात हे सरकार वुमन कमिशन बी मड्याक केलां हांच्यांनी ती क्लोज केली योगान केस हय क्लोज केली पण ताणें कितें फुडें म्हणजे कोण आरोपी आणि कितें कांय ताचो सांगपाचो ना तो फुडें हाडचो घरचेच आसा अशें उलयताले एका काळाचेर तपशील एब्सोल्युटली सो त्यामुळे स्वता जे कोण आरोपी आसात ते आता कोणाचो खून जो जालो तो निगरूळ खून ताची आमी निंदाच करतात आणि दोशींक सजा जावंक जाय पण तुमकांय पार्श्वभूमी ती आसा न्ही सो त्यामुळे नैतिकतेचें हें जें आसा मोरॅलिटीचें थंय येवन मेणवाती पेटोवन हे नाटकां जें आसा पॉलिटिसायझेशन कित्याक करूंक जाय नैतिकता हांकांय ना आनी ते एनजीओ एब्सोल्युटली अशें आसा सगळें सो आलबेल हें तातूंत तुमी सहभागी जाल्ले ना आमी जावना आमकां आपोवणें आशिल्लें पण आमकां कळ्ळें की थंय राजकीय पार्ट्यो येतात म्हणून त्यामुळे आमचो हे जो आसा तो आमी बदललो आणि मागीर तुमच्या माध्यमांतल्यान पळयल्यात आमी रॅलीचो वृत्त जें आसा तुमी सहभागी जावना ना आमी जावना काँग्रेस आणि बीजेपी गेले ना ते रॅली जाले. राजकीय पक्ष हय थँक्यू